अनमोड घाटात कोसळिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाची 6 महिने झाले तरी अजून दुरुस्ती जावन सध्या संरक्षण होणात बांधपाचे काम सुरू आसा। फेब्रुवारी मेरेन हो रस्तो पुराय दुरुस्त जातलो अशें बांधकाम करपी कंपनीच्या अभियंत्यान माहिती दिली। हे काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर धोकादायक जाल्लो आसा। फाटल्या 2 जुलयाक हो रस्तो कोसळिल्लो। वो खत्म हो जाएगा वो। ये आपका फरवरी तक खत्म कर देंगे। अभी जुलाई में गिरा था ना वो, जुलाई 2 को। अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, यही काम हो रहा है। इतना स्लो क्यों हो रहा है काम? नहीं माइक्रो फाइलिंग सब भी है, अभी स्टार्ट है, हो जाएगा वो फरवरी तक। फरवरी मतलब फरवरी एंडिंग तक हो जाएगा। फरवरी एंडिंग खत्म कर देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। रिटेनिंग पूरा और रिटर्निंग वॉल भी डाल के। अभी और जो डाल रहा है वो रिटर्निंग वॉल है। हाँ, ये रिटेनिंग वॉल का काम चालू है अभी। गाइस से नीचे और रिटर्निंग वॉल आएगा। नीचे नहीं आता है, नीचे आपको ये आता है नेलिंग्स आता है। अच्छा, ये वो अभी रोड डाला है पूरा और रिटर्निंग वॉल का है। हाँ, ये सभी आया है ना। हाँ, रिटेनिंग वॉल अभी फरवरी एंड में हो जाएगा। हाँ, फरवरी तक खत्म करके देता है। नमस्कार, आम्ही अनमोड घाटार आसा, ज्या जाग्यार 2 जुलयाक हो रस्तो कोसळ्ळेलो ताका लागून बरोच प्रॉब्लेम जाल्ले आनी थोडे दीस अवजड जी वाहनां आसा ती बंद दवरिल्ली। अवजड वाहनाच्या मालका कडल्यान जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्ना परत अवजड वाहनां चालू केल्या आनी आतां सद्याक तुमी पळयता की जवळ जवळ 6 म्हयने जावन गेले हे आजून हे रस्त्याचें काम पूर्ण जालें ना। सद्याक आतां संरक्षण भिंत बांदपाची हे काम चालू आसा। सकयल 12 मीटर तेंच्यांनी सकयल लोखंडी पायप घातलेले आसा सकयल सायडीच्यान आनी आडवी आतां ताका मोठे लोखंडीचे लोखंड येतले आडवी मारताले आनी तेणी करून ते वयर काडले। फेब्रुवारी एंड म्हणल्यार हे रस्त्याचें काम पूर्ण जातलें अशें तेंचो जो इंजिनियर आसा लक्ष्मण तेणें हांगा सांगलेलें आसा। पूण काल पळयलें तुमी, काल पयर हांगा परत थंय वयर एक्सिडेंट जालो आनी टोटल हायवे रातची 3 उपरांत हांगा टोटल हायवे परत सकाळचे पुलीस येयले तेन्ना ते हायवे हांगा चालू केल्ले आसा, कंप्लीट आसा। थंय हांगा दोनी सायडीच्यान गाडी सोडपाची, जे वाहतूक पुलीस जावं पुलीस रावन वेवस्थीत गाडी सोडपाची गरज आसा। वाहतूक पुलीस आसा ते हांगा निदान 2 जाण तरी दवरपाचे आसा। एकटो जेवन येयले जाल्यार दुसरो तरी हांगा रावपा जाय।